थोड्या काळा खातीर जे सूख जर तांकां मेळटा जाल्यार जांग चल करया, परत 2-2.5 कोटी खर्च करून परत ते काडपाचे प्रयत्न केले. पण त्या वेळार आमचे थोडे डिस्कशन जालेचे, थोडे डिटेल उलोवप जालें आणि विश्वजीत परब देन जे चेअरमॅन असले याचे तेंच्यांनी बी सांगलें भाई तूं आनीक थंय पयशे हाडून घालूं नाका, जाता जाल्यार एक कितें बरी कल्पना बरें कितें आहा पळय म्हणजे ज्या पद्दतीन केरळाच्या धर्तीचेर बॅक वॉटर जो प्रोजेक्ट आहा वो अशा पद्दतीचे जर कितें ऑल्टरनेट टू हें करशी जाल्यार ह्या संकटांसून आमी सुट्टले. अदरवायज हेतूनसून आमकां हेतूनसून केन्नाच आमकां मुक्ती मेळची ना. आणि त्या हेच्या लागून ते प्रयत्न जाले, तशा पद्दतीची प्रपोजलां गेली. देन डायरेक्टर खरेंच एक आमी केन्ना केन्ना कशें म्हणटा की गव्हर्मेंट अधिकारी असता तांकां गाळी मारता, कारण ते काम बरें करिना, हें करिना, तें करिना म्हणून तांकां आमी चड ब्लेम करपाक तांकांच वयता. पूण म्हाका खरेंच मागल्या एक एखादो इन्स्टिट्यूशनाचो अध्यक्ष एक्स डायरेक्टर वेल्लेकर म्हूण थोड्या काळा खातीर आसलो, ताका चड काम करूंक मेळना. आनी बाय मोंतेरो तेन्ना डेप्युटी डायरेक्टर आसा, तिका खबर आहा आमी फिशरीज डिपार्टमेंटान वेरेकाराक मेळपाक वयताले, ती भायर बसताली, आमकां पळयताली ती भायर भितर सरतना. म्हणजे एक वेवस्थीत फॉलोअप करून हे काम ही सारकी फुडें व्हरपाक लागून आमी जे प्रयत्न केले, सगळ्यांनी प्रयत्न केले. आनी आज खरें म्हणल्यार म्हाका बरें दिसता आमचे डायनामीक फिशरीज मिनिस्टर हेच्या नेतृत्वा खाला आज हे येदे व्हडलें काम 50 कोटीचें काम हांगर जाता. शेवटी मेळ्ळले फावटी कॉरिडोरांत आमी मेवता आसतना म्हणटालो अरे केन्ना जाता म्हजो प्रोजेक्ट, हांव सांगतालो ताका सर जाता जाता तितले बेगीन हांव करून दितलो म्हूण. तेन्ना पयलेच फावट हांव जेटीर येयलो तेन्ना एक्स चेअरपर्सन परब आसलो तेन्ना तो म्हणपाक लागलो फर्स्ट टायम फिशरी मिनिस्टर जेटीर येयला म्हूण. आनी तो म्हणपाक लागलो जाता तितले बेगीन मातशें आमची जेटी करून दी म्हूण. तेन्ना ताका सांगलें हांवें भिवपाची कांय गरज ना, कित्याक तुमचो मिनिस्टर सारको वो फुटिंगाचेर आसलो म्हळ्यार जाता की ही जेटी जाता तितले बेगीन कंप्लीट करून.